नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांकां भेटयल्या परबीं गाझा शांतताय कबलातीक दिला येवकार. बिहार विधानसभेच्या पयल्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जाल्या जारी. 121 मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू. विकसीत भारता खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो जातलो फायदो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे पर्पल फेस्ट उक्तावण कार्यावळीत प्रतिपादन. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पॅलिएटिव्ह केअर विशयाचेर दिल्या भर. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या परिशदेच्या फाटभुंयेर उक्तायली प्रतिक्रिया. आनी भारत वेस्ट इंडीज दादल्यांच्या क्रिकेट खेळांत भारतान केल्ल्या 318 धांवड्यो. काल जाल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तींत दक्षिण आफ्रिका पंगडाचे जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गाझा शांतताय येवजणेच्या पयल्या पावण्यावेल्या कबलातीक येवकार दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांकां परबीं दिवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा संवाद साधलो आनी भारताची भुमिका स्पश्ट केली. नेतान्याहू हांच्या वांगडा केल्ल्या चर्चेत ओलिसाची सुटका आनी गाझा पट्ट्यांतल्या लोकांक दिल्ल्या मनीसपणाच्या मजती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांची तुस्त केल्या. स्थिर शांततायेचो मार्ग मेकळो जातलो अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या वांगडा केल्ल्या चर्चेत व्यापार वाटाघाटीचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिलिपिनाचे राष्ट्रपती फर्दिनांड आर मार्कोस ज्युनियर हांच्या मदीं आयज नवी दिल्लींतल्या हैदराबाद हावजांत जोड पत्रकार परिशद जाली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत आनी फिलिपिन्स ह्या देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपाचें थारायलां. दोनूय देशां मदीं संरक्षण, व्यापार, डिजिटल सहयोग, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, भलायकी, संस्कृती, पर्यटन आनी मनीसबळ उदरगत ह्या मळाचेर एकचारान काम करपाचें थारायलां. राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार. मबूहाय. सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं. इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है. हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है. फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवन प्रमाण है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या भेटेर आसात. तांणी सिडनींतल्या कुट्टालबुलच्या ऑस्ट्रेलियन नौदळ तळाक भेट दिली. तांच्या वांगडा ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक संरक्षण मंत्री पीटर खलील हेवूय हजर आशिल्ले. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांच्या मदले संबंद फकत भागीदारी पुरते मर्यादीत ना, ते सुरक्षीत आनी समृद्ध हिंद प्रशांत वाठारा खातीर एकचारान काम करपा खातीर गरजेचे आसात अशें सांगलें. Transformative journey of the structural reforms, particularly in manufacturing, propelling our growth trajectory. Friends, propelled by a concerted effort, India is today globally the fourth largest economy. India economy has been consistently posting above 6.5% growth rate annually. As regards Indian defense industry, India's defense production touched rupees 1.51 lakhs crore, which is approximately $18 billion US dollars last financial year.
विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत भारत अफगाणिस्तान प्रतिनिधी पावण्यावेल्या बसकेत वांटो घेतलो. दोनूय देशांतल्या सामुहीक बांधिलकीचेर तांणी भर दिला. समृद्धी आनी उदरगती खातीर भारत आनी अफगाणिस्तान हांच्या मदली इश्टागत अदीक घटमूट जावंक जाय अशें मत जयशंकर हांणी मांडलें. दहशतवाद काबार करपा खातीर दोनूय देशांनी एकचारान वावरप गरजेचें अशें तांणी म्हळें. ह्या बसकेत अफगाणिस्तानाच्यो विदेश व्यवहार मंत्री आमीर खान मुत्ताकी हांणी वांटो घेतिल्लो. is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. 2025 वर्साचो साहित्यांतलो नोबेल पुरस्कार नामनेचे हंगेरियन लेखक लाझरो क्रास्नाहोरकाय हांकां फावो जाला. 71 वर्सां पिरायेचे लाझरो क्रास्नाहोरकाय हे कादंबरीकार आनी पटकथाकार म्हणून फामाद आसात. तांच्या लेखनात झूज, विनाश आनी मानवी अंतर्मनांतले संघर्श हाचेर भाश्य केल्लें दिसता. सद्याच्या अस्थिर आनी युद्धखोर समाजात शांततायेचो संदेश दिवपी तांच्या साहित्यीक योगदाना खातीर हो भोवमान फावो जाला. मजगतीं नोबेल शांती पुरस्कार व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मर्चांडो हिका फावो जाला. व्हेनेझुएलाची आयर्न लेडी म्हणून ती फामाद आसा. बिहार विधानसभेच्या पयल्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयज जारी जाल्या. बिहारात 6 आनी 11 नोव्हेंबर ह्या 2 पावण्याचेर मतदान जावपाचें आसा. पयल्या पावण्यात 121 मतदारसंघात मतदान जातलें. आयच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 17 ऑक्टोबर ही अर्ज दाखल करपाची निमणी तारीख आसा. 18 ऑक्टोबराक अर्जाची छाननी आनी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत 20 ऑक्टोबर मेरेन आसतली. वेंचणुके खातीर 8.5 लाख वेंचणूक अधिकारी तैनात केल्यात. दरेक विधानसभा वाठारांत एक मतदारसंघ पुरायपणान बायलां वा दिव्यांग अधिकाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला कार्यरत आसतले. वेंचणूक जाहीर जाल्ल्या कारणान बिहारात राजकीय घडामोडीक नेट येवपाक लागला. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर.
विसवापरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. विकसीत भारता खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो वापर आनी उपेग करपाचो राज्य सरकाराचें धोरण आसा आनी तातूंत दिव्यांगांची उदरगत ही म्हत्वाची मोख आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंतल्या ESG संकुलांत खासा उबारिल्ल्या शामियानांत पर्पल फेस्ट 2025चे उक्तावण मोठ्या दबाज्यान जालें. ह्या वेळार केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टाणावडे, एकवटीत राष्ट्रसंघाचे प्रतिनिधी थोंबी थार्प, महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. उन्होंने जो प्रयास किया है ये बहुत बड़ी उन्होंने कोशिश की है और उनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. इनके पेरेंट्स, इनके गाइड, इनके टीचर्स, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के लेवल पे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर का उनका जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, उनके डिफरेंट इश्यूज यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर ये सभी इश्यूज यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर सबमिट करेंगे द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. और इन फ्यूचर उनकी जो सबमिशंस है वो सबमिशंस हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इंक्लूसिविटी के लिए ये सबमिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी. 2014 के बाद पहली बार यानी द पर्सन विद द स्पेशल डिसेबिलिटी इनके लिए दिव्यांगजन ये जो वर्ड माननीय मोदी जी ने दिया, दैट इटसेल्फ शोज द इंक्लूसिविटी उनके लिए करना, ये मोदी जी का एक ध्यास था. ह्या वेळार दिव्यांग प्रतिनिधी प्रथमेश सिन्हा हांणी उलोवप केलें. लोग गोवा आते हैं अपने नए साल की शुरुआत करने, पर हम आए हैं अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने. गोवा आना कई लोगों का सपना हो सकता है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए ये सपनों के सच होने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर पर्पल फेस्ट के माध्यम से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है. और जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आए हुए सभी पर्पल एम्बेसडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सही मायनों में डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट हैं, जिन्होंने इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया है, जो सुदूर गांवों से आए हैं और अपने कम्युनिटी की प्रेरणा है. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्ट कार्यावळींतल्यान दिव्यांग लोकांक मुखार वचपाची प्रेरणा मेळटा, तशेंच आपल्या आंगांत आशिल्ली कला दाखोवपाक संद मेळटा. हो महोत्सव देशा प्रमाण पुराय संवसारांत प्रेरणा दिवपासारको आसा अशें केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांतल्यान दिव्यांग लोकांक व्हड सन्मान मेळटा ही खोशेची गजाल आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात आती है तो उसमें हमारे दिव्यांगजन भी पीछे न रहें. दिव्यांगजनों को भी उनकी प्रतिभा के अनुरूप साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ताकि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना. उस भावना के अनुरूप देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्वप्न भी साकार करना है. वो स्वप्न समाज के लिए साकार करना है, वो स्वप्न राष्ट्र के लिए साकार करना है. और राष्ट्र में कोई भी एक व्यक्ति भी कोई पीछे न रहने पाए. समाज के ऐसे जितने नीडी पर्सन हैं और नीडी पर्सन के लिए शिक्षा, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक इन सारी गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम सब जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कानपुर में जो एलिम्को का कारखाना है, अब ये एलिम्को का कारखाना जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का काम किया जाता है. दिव्यांग सक्षमीकरण आणि समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पर्पल फेस्ट 2025 महोत्सवा विशींचो नियाळ घेतलो. 2023 वर्सा सावन हो महोत्सव गोंयांत आयोजीत करतात आनी तांकां आतां संवसारीक पावंड्याचो दर्जो फावो जाला अशें तांणी सांगलें. दिव्यांगाच्या जिवितांत चैतन्य हाडपी हो महोत्सव म्हळ्यार एक व्हड चळवळ आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. I see a moment on living experiment in inclusion unfolding real time from the first Purple Fest in 2023 to 2024 and now 2025.
I have witnessed something extraordinary. People changing before my eyes. Volunteers, neighbors, school teachers, officers, all of them sensitized simply by being a part of festival, learning that inclusion is not a policy, it is a practice, it is a mindset and shared responsibility, all of us who are here. While Pavaskar was giving the overview earlier, I felt goosebumps. Memories of 2023 and 2024 flooded back in my mind. The first step onto the street of Goa, where Purple Fest came alive. Families watching their children play sports or showcase the talent, the performances, and all the abilities. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हांणी आपल्या उलोवपांत पर्पल फेस्ट 2025 खातीर गोय बेस्ट आशिल्ल्याचे सांगले. दिव्यांग लोक सगळ्या मळार सक्रिय आसा. ह्या फेस्टा वेल्या नदरेक येता अशें सांगून दिव्यांगांक नवी उर्जा आनी उर्बा दिवपा खातीर ह्या तरेचे महोत्सव आयोजीत करप गरजेचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. My ministry is also supporting all disabled communities. And you know that Narendra Modi is also the popular leader in all over the world. And I am the minister in Narendra Modi's government. Baba Saheb Ambedkar is also the architect of Indian Constitution. And Dr. Baba Saheb Ambedkar's community, like a disabled community, a Dalit community. But Dr. Baba Saheb Ambedkar said to them, you are very strong. You should become very strong in the future. And Baba Saheb Ambedkar has given the constitution to India to support to all. जो ये फेस्टिवल चल रहा है, ये फेस्टिवल पर्पल फेस्ट. गोवा इज बेस्ट, देयरफॉर पर्पल फेस्ट. म्हजें घर ह्या म्हत्वाकांक्षी येवजणेच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेवपा खातीर फोंड्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत मंडळ निरीक्षक, तलाटी आनी येणावळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. म्हजें घर उपक्रमाचो एक वांटो म्हणून फोंडेचे उपजिल्लोधिकारी शुभम मोहन नाईक हांणी ह्या बसकेत येवजणेचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेत पारदर्शकता, नागरीक सुविधा आनी आंतरविभागीय समन्वय हाचेर भर दिला. उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक हांणी बसकेत उपरांत म्हायती दिली. अंडर माझे घर स्कीम वेगवेगळे लेजिस्लेशन कायद्यान सुधारणा केलात. मेन म्हणजे आमचे गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आणि कोड ऑफ कम्युनिदाद आणि अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम सर्क्युलर काडला. सो ह्या तिन्ही कायद्याच्या अंडर आमकां लँड रेग्युलरायझेशन फॉर पब्लीक जे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा लोकांचे अंडर वेरियस कॅटेगरीज ऑफ लँड, गव्हर्मेंट लँड, कम्युनिदाद लँड, तशेंच 20 पॉइंट प्रोग्राम. सो अंडर न्यू लेजिस्लेशन लोकांक अप्लाय करपाक मेळटले फॉर ओनरशीप ऑफ लँड. मालकी हक्का खातीर आतां लोक अप्लाय करपाक शकतले आणि तेच्या नंतर वन्स दे आर ओनर्स ऑफ द लँड तांकां रेग्युलरायझेशन, पयले जे आमचे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट आशिल्लो तेच्या अंडर आतां फ्रेश एप्लिकेशन्स लोकांक दिवपाक मेळटले. सो तो एक कंबायन्ड प्रोसेस केला. एक स्कीम माझे घर स्कीम म्हणल्यार हे वेगवेगळे लेजिस्लेशन अंडर लोकांक आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली टू अप्लाय फॉर रेग्युलरायझेशन. गोंयांत पॅलिएटिव्ह परिशदेचें आयोजन जाता. ह्या फाटभुंयेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पॅलिएटिव्ह कॅर विशयाचेर भर दिला. गरजेचे आमचे पेशंट आयज तांकां मदत जातली. आमी युनिटार एंड डिफी डेन्सिटी फाउंडेशन आनी तेवा फार्मास्युटिकल्स आमी हे सगळ्यां बरोबर आमी टायप केल्ले आसा. प्रत्येक PHCCन पॅलिएटिव्ह बेड्स आसतले. आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आसा, जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता, दुयेंस असलेले लोकांचे उलयता तेन्ना तांकां केअर, योग्य तरेचे केअर गावूंक जाय. देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलिएटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले. तुमीच आयकलें भाशण, तुमीच सांगलें. म्हाज्या मनान कितें तें सांगलें. म्हाजे स्वताची आईक कॅन्सर आहा, हांव पळयता की म्हाका कितलो त्रास जाता तो. ते लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून सरकारान काम करपाक जाय आनी ही सिस्टम यशस्वी सिस्टम करून दाखोवपाचें काम देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशिर्वाद आनी गोंय राज्यान म्हाजो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सहकार्यान हे आमकां यश गावतलें.
70 पर्येच्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयात वर्ग सुरू असताना पंख अचकीत कोसळिल्ल्यान एक विद्यार्थिनी जखमी जाली. तिचे म्हापशा आझिलियो हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. पर्येच्यो आमदार डॉ. देविया राणे हांणी ह्या घडणुकेची गंभीर दखल घेतल्या. अशी घडणूक परतून घडची न्हय हे खातीर जतनाय घेवप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. पळयतले की अशी ही दुर्घटना ही परत खंयच्याच आमच्या स्कुलान आनी खंयच्याच भागान 70 जावपाची ना म्हणून हांव हें आश्वासन आमच्या लोकांक दिवपाक सोदतां आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टराकय आनी इंजिनियराकय सांगपाक सोदतां की बरेपैकी तुमी प्रामाणीकपणान काम करात. म्हणटकच आमचो जो विश्वास आसा लोकांचो आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमचेर तो तुटपाक जायना. आनी परत एकदां हांव दिलगिरी व्यक्त करता, माफी मागता आमचे शिवण्या आनी तांचे फॅमिलीचेर की ह्या अशा कारणां खातीर तांकां आज खूब त्रास जालो. आनी देवाचे कृपेन आमची चली साल्वार जावन बरेपैकी घरा गेले. पेडणे तालुक्यातल्या तुये गांवच्या आत्मविश्वास विद्यालयातल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी दिवाळीच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या तरेचे आकाश दिवे आनी हेर दिवाळीच्यो वस्तू तयार केल्यात. ताचे प्रदर्शन आनी विक्री केंद्र पेडणे बस स्थानकाचेर सुरू जाला. पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक, वीज अभियंते वाटू सावंत, संयुक्त मामलेदार प्रवीण गावस आनी नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालेकार ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सदांच आत्मविश्वास स्कूल म्हणजे ज्याच्या नावानच एक आत्मविश्वास असा, म्हणजे भुरग्यांच्या मना भितर एक आत्मविश्वासाची दृढ अशी इच्छा निर्माण करप आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान भुरगो एक सुसंस्कारीत जावप आणि ते एक स्पेशल भुरगे न रावता ते आमच्या बरोबर वावरणारे जे भुरगे आसात जशें की आयज तुम्ही पळोवपाक शकतात की आयज हांगासर तेंच्यो तयार केल्ल्यो ज्यो कितें वस्तू आसात ते म्हणजे आकाशकंदील आसतले, बुकेज आसतले, पणट्यो आसतल्यो, अगरबत्ती आसतल्यो, म्हणजे आयज सगळे इक्विपमेंट्स जे आसात ते तेंच्यांनी स्वता परचेस करून आयज ते भुरग्यां कडल्यान करून घेतात. हे म्हाका दिसता की खूब ते सगळे जाण अभिनंदनास पात्र आसात. म्हणजे नॉर्मल स्कुलान शिकोवप आणि स्पेशल भुरग्यांक शिकोवप हेका खूब फरक आसा. म्हाका दिसता की तेंच्यो टिचर ज्यो आसा त्यो खूब आत्मीयतेन तेंच्या भितर आत्मविश्वास निर्माण करतात आणि दर वेळाचेर आमी कितलींशींच वर्सां पळयतात की आत्मविश्वास स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान सिताराम गावडे सर दर वेळाचेर नवीन नवीन भुरग्यां कडल्यान प्रयोग करून घेतात. कदंब वाहतूक महामंडळाने स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड या कॅशलेस कार्डचे अनावरण केले आहे. या कार्डद्वारे तिकीट काढण्यासाठी प्रत्येक टॅबवर सहज मिळणार आहे. क्वालिफाईड भुरगे असतले का क्वालिफाईड आर्टिस्ट असतले अशें दिसता. तांकां स्पेशल भुरगे म्हणून म्हाका दिसता की ते स्पेशल दे आर एज गूड एज द जनरल दे आर एट पार विथ द जनरल. जाल्यार अशी आर्ट कला आसा पळय ती अशी आर्ट कला करपाक मेहनत लागता आनी तांचे कडेन जे पाश्यस आसा तांचे जे करून घेवपाची कॅपेबिलिटी आसा तांचे कडेन जे आर्ट आसा ते आर्टाचो आमकां उत्तम उदाहरण म्हळ्यार तांकां स्पेशल म्हणचे पेक्षा तांकां स्पेशल म्हणपाक जायना. तांकां यू शूड बी टर्म एज जनरल. प्रत्येकाक एक देवान एबिलिटी दिल्ली आसा ही तांकां एक स्पेशल पावर दिल्ली आसा देवान वेर दे नो एंड वेर दे कॅन डू द सर्टन थिंग्स इन मच बेटर वे. दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या दिवाळीच्या वस्तूंचे प्रदर्शन पणजी जिमखानातल्या सभाघरात जाले. प्रदर्शनाचे उक्तावण CSDMAचे संचालक सेड्रिक आरावजो हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार हेर मानेस्त लेगीत हजर आशिल्ले. सुरवेक पारंपारीक दिवली पेटोवन प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. ह्या प्रदर्शनात वेगवेगळे आकाश दिवे, पणट्यो आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा. हे प्रदर्शन लोकां खातीर 2 दीस उक्ते आसतले. सेड्रिक आरावजो हांणी ह्या उपक्रमा विशीं अदीक म्हायती दिली. Celebration of talent, a celebration of persistence, of hard work, and of skills. So I congratulate the students and teachers for putting up such a beautiful display. I also congratulate the trustees of Disha School for the great work they've been doing in Goa for the last 31 years. You have touched a lot of lives and have been a ray of hope for many families in Goa. God bless you all and give you all the strength to continue this great work. I also appreciate the teachers of Disha School. It's through your passion, dedication and hard work that all this was made possible. मंगळुरूत MSME मार्केटिंग कॉन्क्लेवाचे 2025चे आयोजन केला.
देशभरातल्या लघु उद्योगांक डिजिटल मार्केटिंगात जोडप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. विकसित भारत 2047ची मोख साध्य करताना MSMEचे योगदान मोलादीक आसा अशें केंद्रीय SSME राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी उक्तावण सुवाळ्यात सांगले. हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है. स्किल्ड वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से हम खोला. पहली बार हमारा सरकार में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ. हमारा टारगेट है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना. विकसित भारत बनाने के लिए MSMEs आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इनटू ऑल सेक्टर्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 ऑक्टोबर दिसा देशभरातल्या शेतकऱ्यां खातीर महत्वाचे योगदान दितले अशी माहिती केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिल्या. दूरदर्शनाकडे मंत्री चौहान उलयताले. किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं. ये 2 महत्वपूर्ण मिशन आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे. और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें. इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी जम्मू काश्मीरातल्या सुरक्षा व्यवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या वाठारातल्या शांततायेक धोको निर्माण करपी आतंकवाद्यांच्या कर्तुत्वांक सुरक्षा दळांनी खरपणान जाप दिवची अशें तांणी सांगले. सुरक्षा दळांनी जम्मू काश्मीरातले आतंकवाद्याचे जाळे नश्ट केला आनी हें काम मुखार सुद्धा सुरूच दवरचे अशे निर्देश तांणी संबंधीत सूत्रांक दिल्यात. केंद्र सरकार ह्या खातीर पुराय सहकार्य करतले अशी माहिती मंत्री अमित शाह हांणी दिली. हे बसकेक सेना घर मंत्रालयाचे आनी सुरक्षा दळाचे वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. आता खेळात क्रिकेट. काल विशाखापट्टणमात जाल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत दक्षिण आफ्रिका पंगडान भारताचो 3 गडे राखून पराभव केलो. भारतान दिल्ल्या 251 धांवड्यांची मोख पुराय करून दक्षिण आफ्रिका पंगडान 48 षटकात जैत सोडले. भारताचो फुडलो खेळ 12 नोव्हेंबराक ऑस्ट्रेलिया वांगडा जावपाचो आसा. मजगतीं भारत आनी वेस्ट इंडीज दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडा मदीं दुसरो आनी निमणो कस लावपी खेळ आयज नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली मैदानाचेर सुरू आसा. भारतान हाच्या पयलो खेळ जिखला. आयज दिसा अखेरेक भारतीय पंगड फलंदाजी करतना 9 षटकात 2 गडे वगडावन तिचे 18 धांवड्यो काडल्यो. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांकां भेटयल्या परबीं गाझा शांतताय कबलातीक दिला येवकार. बिहार विधानसभेच्या पयल्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जाल्या जारी. 121 मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू. विकसित भारता खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो जातलो फायदो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे पर्पल फेस्ट उक्तावण कार्यावळीत प्रतिपादन. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पॅलिएटिव्ह केअर विशयाचेर दिल्या भर. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या परिशदेच्या फाटभुंयेर उक्तायली प्रतिक्रिया. भारत वेस्ट इंडीज दादल्यांच्या क्रिकेट खेळात भारतान केल्या 318 धांवड्यो. काल जाल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीत दक्षिण आफ्रिका पंगडाचे जैत.
आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.